जानवायाच्या पुस्तकांतले वाचप. जानवायेंत एक आत्मो आसा. हो आत्मो बुद्धवंत, पवित्र, अप्रतिम, जिनस्वार, सूक्ष्म, सुडसुडीत, तीक्ष्ण, निर्मळ, नितळ, अखंड, दयाळ, चतुर. आडांक नजो आसलेलो, उपकारी, मनशांक मोगाळ, थीर, सुरक्षित, प्रशांत, सर्व पदवेधार, सर्वेक्षक आणि तो सर्व बुद्धवंत, निर्मळ आणि सूक्ष्म आत्म्याने व्यापक जावन आसा. कित्याक जानवायाचे चलन सगळ्या चलना प्रास चड सुडसुडीत. ती इतली परिशुद्ध की सर्व वस्तूंनी ती भितर सरून व्याप्ती करता. ती देवाचे पदवेचो श्वास, सर्व पदवेदाराचे महिमेंतले शुद्ध वताप. देखून कसलेंच मेळ्ळें तिचे भितर रिगाना. कित्याक ती सासणीक उजवाडाचे प्रतिबिंब, देवाचे पदवेचो खत नातलोलो आरसो आनी ताच्या बरेपणाचो रूपकार. ती एकलीच जाल्यारी ती सगळे करूंक शकता. आपूण बदल नासता रावून ती संसार नवसरता आनी सर्व संतते पर्यंत भाग्यवंत आत्म्यां भितर रिगोन देवाच्या इश्टांक आनी प्रवाद्यांक उपजायता. कित्याक जो जानवाये सांगाता चियेता ताचो मात्र देव मोग करता. ती सूर्याप्रास चड परजळीत, सर्व नखेत्रांचे राशीप्रास श्रेष्ठ. उजवाडाक सर केल्यार तीच प्रथम स्थान घेता. कित्याक उजवाडा उपरांत रात येता, पूण वायट जानवायेचेर जैत व्हरूंक शकना. व्हड पदवेन ती पृथ्वीर शेकानशेक पावता आनी सगळ्यो वस्तू बरे रितीन मांडून हाडटा. देवाचे उतार हे. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. देवाचे राज केदळा येवचार आसा अशें म्हणून फरिसेवांनी जेजूक सवाल केल्ल्या वेळार तो तांकां जाप दिवन म्हणालो, देवाचे राज दोळ्यांक दिसचे बरी येना, वा पळय ते हांगा आसा आनी पळय ते थंय आसा म्हूण कोणी म्हूनासोना. कित्याक देवाचे राज्य तुमचे मदेंच आसा. उपरांत तो आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, मनशा पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. पळय तो हांगा आसा आनी पळय तो थंय आसा म्हणटाले, पूण तुमी भायर सरनाकात आनी तांच्या फाटल्यान धांवनाकात. जग लावणे मारतना जशें एक पोंतातावन आनी एक पोंत पर्यान मळब थळथळता, तशें मनशा पूत आपल्या दिसा दिश्टी पडटलो. पूण ताचे पयले ताणें जायते सोसूंक आसा आनी हे संततेन ताका निराकारूंक आसा. देवाचे उतार हे.